नमस्कार. सत्तरी तालुक्यात काल एक ड्रावनिंग केस घडली. ती गोंयभर सगळ्याक खबर आसली. एक भुरगो वास्कोचो जो 16 वर्साचो भुरगो जो एका हायर सेकंडरी शिकतालो आणि तेजे जे हायर सेकंडरीचे 4 टिचरी 23 भुरग्यांक घेऊन वॉटरफॉलार आयिल्ले सत्तरीच्या आणि त्या वॉटरफॉलाचे ताका बुडून मरण आयलें. आणि आम्ही तुमच्याकडे अपडेट पावयल्ली की काल लेट नाईट मेरेन ज्यो टिचरी आसा त्यांचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आणि जे 2 टूर ऑपरेटर आसा त्या 6 जाणांचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान काल तेंचेर कंप्लेंट रजिस्टर करप चालू आसलें. आमी लेट नाईट मेरेन तुमकां अपडेट्स दिल्ली. बट व्हडली जी आतां मेजर डेव्हलपमेंट आतां परतून आमच्या समोर येता ती म्हटल्यार वाळपय पुलिसांनी ज्यो 4 टिचरी आसा त्या 4 टिचरांचेर आणि 2 टूर ऑपरेटरांचेर निग्लिजन्स ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टुडंट्स आणि अनऑथोराइज एंट्री इन वायल्ड लायफ एरिया आणि सगळ्या भुरग्यांची लायफ रिस्कान घातली म्हणून त्यांचेर FIR रजिस्टर केली असा. ट्रिप पे जाने से पहले शायद एक छोटा सा नोट दिया था कि हम यहाँ पे ट्रिप पे लेके जा रहे हैं ना. और लेकिन सर ना इसमें बात क्या है, कुछ मेंशन नहीं, प्लेस मेंशन नहीं किया. सर अगर प्लेस मेंशन करेंगे तो पेरेंट्स को कम्युनिकेट करने में आसान रहेगा ना. कहाँ लेके जा रहे हैं, आसपास में पता करेंगे जगह सेफ है कि नहीं है. स्कूल से इतना बड़ा गलती कैसे होता है सर? अगर हमें एज अ पेरेंट्स बता देंगे, मेरे मम्मी पापा को तो पता नहीं है सावरडे में कौन सा वाटरफॉल सेफ है कि नहीं है, हमें पता चलेगा तो हम आगे एक्शन ले सकते हैं ना. अब डेथ होने के बाद हमें कह रहे हैं कि अब वहाँ पे हमें नहीं लगा था कि सेफ नहीं है. सर वो जब भी हम सब आए तब जाके उन्होंने अपना बात करने का बात की है, नहीं तो उससे पहले कोई बात करने आगे नहीं आ रहा था. सर एक आमचो टूर ऑपरेटर आसा पळय तांकां त्यांचे फूल रिस्पॉन्स ताका दिल्ले आनी ही वॉज सपोज टू टेक ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अँड टेक द प्लेसीस वेर इट वॉज लिगली अलाउड फॉर विजिटींग म्हणून सेफ वेर इट वॉज सेफ. पूण तशें जालें ना आनी अनफॉर्च्युनेटली आनी तेचेर इमिजिएटली मागीर पुलिसान कितें केलें, फर्स्ट इन्फॉर्म ताका कोण गायड आसा तांकां धरले, अरेस्ट केले. त्याचे तितकेच न्ही, तांच्यांनी आमच्या स्टाफ जे आसा पळय 4 स्टाफाकूय बी धरलेले आसा. आनी आमची इन्क्वायरी डिटेल इन्क्वायरी आयज सकाळच्यान चालू आसा आनी मॅनेजमेंट वील टेक इन इफ रिक्वायर्ड सम मोर पीपल इन एक्शन. डेफिनेटली दे वील नॉट लीव एनीबडी इन दीस केस. एक इन्सिडंट जाल्लो तातूंत आमकां म्हायती मेळ्ळा की तातूंत बिसायड्स अननॅचरल डेथ रजिस्ट्रेशन पुलिसेन वाळपय पुलिसेन ऑफेन्सीव रजिस्टर केला फॉर नेग्लिजन्स. प्रत्येकान रिस्पॉन्सिबल आसपाक जाय. अशें बेश्टेच आतां सांगनासतना गेलो, कळनासतना गेलो आनी थंय बोर्ड्स मारल्या डेंजर हें तें अशें जेन्ना पळय तुमी पाळन करनात, जेन्ना बोर्ड्स घालतात, रिस्पॉन्सिबल जेन्ना वागना, मागीर अश्यो घटना घडटात आणि मागीर गव्हर्मेंटाक अननेसेसरी ब्लेम जाता. वाळपय हें जाल्लें न्हू सर ड्रावनिंग केस, तेजेर कितें स्कुलाचेर जातलें एक्शन सर? क्लियर कट सगळ्यांचेर एक्शन घेवपाक लायल्या.